जिवितान भरून आयो बेटोंक सोम्या हे बलिदान बांदावपणाच्या स्वारिकेक पोटा सगळ्या वस्तून तुका देव वरदान जेजू तुझे जीवन सगळीची भूमिका दैविक तुझे पोषण दादोस्त करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन भरोशाची Missão atenção, Serilha Robert Lobo, Mistita, Mabel Lobo, Lurtuwadatão, Tashan Ergamis Jalmadiosa Dita Stepi Venetia Miranda Ruzai Wadatown. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक आमी सोम्याचे वेदी बवारी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती आमकां पातकाचे संदर्भ सुकोवन देवाच्या राजांत भितर सरोंक आपोवणे दिता जेजूनस म्हळां हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत तर जिवितांत भितर सरोंक पातकाचे संदर्भ सुकोवंक जाय आसची कृपा आनी मजत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया बोमगळ बाबा बहिणीनो ह्या पवित्र रितीन वांटो घेवच्या खातीर आमची पातखां वळखून घेवया आनी तळ काळसान हें बलिदान आमी भेटोवया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून पगेव सदांच अंतकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो सोम्या काकूळ सोम्या काकूळ Krista kakrut Krista kakrut Soumya kakrut Soumya kakrut Mahima 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 Deva Unsaki Anishati Taja Ishta Sunsari Service Pura Deva Sirki Charaya Supagvida Deva
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोनिया देवा देवाची शिळी तू संसाराची पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसताय आमचे मागणे मानून घे एका पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो होवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझ्या अगणित पदवी भोवकन पातकांची दया करून आनी तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय आम्हा पातक्यांक सदां कणवळ्यान वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजान अत्रेका सर्गीय सूख आमी जोडिसें कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान चियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना गणन पुस्तकांतलें वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्पोर एका कुपांत सकला देवलो तो मोइजे कडेन उलयलो ताणें मोइजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर घालो आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो दोग मनीस शिबिरांत रावल्ले एकल्याचें नांव येदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद आत्मो तांचेरय आयिल्लो ते शिबिरांतले भायर वचोंक नासले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दखल जाल्ली तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें एक तरणाटो मोइजेक ही खबर दिवंक धांवलो ताणें म्हळें येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात आपल्या तरणाटप्रायतावन मोइजेची सेवा करून आसलेल्या नूनाच्या पुतान जोशवान तांकां सांगलें मोइजे म्हज्या धनया तांकां आडाय मोइजेन ताका जाप दिली म्हजे पासत तूं मोस्त्री जालाय सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें देवाचें उतर हें देवाचे उपकार सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराची शिकोण भोव बरी जिवाची ती घटाय सर्वेस्पराची नियम
मामोती कुसवाड नेणत्याची ती जणवाय सर्वेस्पराचे बेबिरांत बोबोवीत सदांच बाळता ती सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नीतीचे सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष तांतू मेळटा तुझ्या सेवकांक करी जणवाय तांकां पाळो दिवन वोडिना तो जोडता आपल्या सगळ्या सुखीची कोणाक वळख आसा देखून नेण्यारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगो सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतोष सांत जाकोबाच्या पुस्तकांतले वाचप भावा भयणीनो तुमच्या मदल्या ग्रेस्तांक एक उतार सांगता तुमचे वयर येवची आसा त्या अनवरा खातीर तुमी रडासय आनी विलाप करीसय तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसीन कांतयला तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली अंत लागी पावलेल्या ह्या काळार तुमी दिरवी पुंजयल्यात पळया तुमची शेतां लुवुल्ल्या वावरड्यांची मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरला ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द पौंजींच्या दानियाच्या कानान पडल्यान संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशालायेंची येल्यात आनी तुमची काळसां मासा कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन वाडून संवहाराच्या दिसाक आयती केल्यात निरापराध्यांक गुन्यांव कारकन तुमी तांकां जिवेशी मारल्यान ती तुमकां आड रावोंक नात देवाचे उतर देवाचे उडुपकार हालेलुया 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 तुझे उतर सत सोम्या सता वरवीं तूं आमकां पवित कर हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्या वेळी जुवावन जेजू लागीं म्हळें मेस्त्री तुजे नांवी जेवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवरलें जेजून ताका साप दिली ताका आडवर नाकात म्हज्या नांवान असर्यां कर दुसरेच कडये म्हजे विशयान अपप्रचार करीत आसलो कोणूच ना कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षाचो तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणल्या खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दिता जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगतां
तांचें इनाम तांकां केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता ताच्या गमच्या एक दांत्या पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो आत तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो खातन उडय. 2 हात आसून कोणाच्या पालव्यांत असल्या उच्चान तुका उडोवच्या प्रास. 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पांय आसून कोणाच्या उच्चान तुका उडोवच्या प्रास. तोंडो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून कोणाच्या उच्चान तुका उडोवच्या प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या रासांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. जिवन जेजू क्रिस्त थंय बोमगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज सौम्याच्या जिवनपणाच्या दिसा एक कुटुंब सान एवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमी ह्या व्हडा संख्यान ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. सद्या काळाचो 24वा आयतार आज पवित्र सभा आचरण करता आसतना आमी सर्व ह्या देव मंदिरांत भक्तीपणी पात्र घेवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक सौम्या अर्गां पाठोवंक हांगासर आयल्या. बोमगाळ भाव भयणीनो, अशें म्हणटा म्हाका एक उगडास आयलो. एक क्रिस्तांव पिवड्डो म्हणजे सोरो पिवोवचो सण्ण उपरांत क्रिस्तांव जालो. आनी तें पळयल्लो एक मानेस्त ताका अशें सवाल करता, सायबा तूं क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट जालाय म्हणून हांवें आयकलां. तर जेजू विशयान तुका कितें कळीत आसा म्हणलें ह्या मानेस्ताचें सवाल त्या कन्वर्ट जाल्ल्या क्रिस्तांवा भावाक. सवाल कांय व्हडलें न्ही. तूं क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट जालाय म्हणलें आयकल्ल्या वरवीं तुका कितें कळीत आसा म्हणलें समजोवच्या खातीर ही सवाल हांव तुजे मुखार दवरतां. मनेस्तान आपल्या भावाक विसरता सवालाक खालतेपणान मुंदासून सवाल करी लागलो. जेजू खंय जल्मलो म्हूण सांगीत गी म्हणलें ताजें पयलें सवाल. हो म्हणलो कळीत ना. परत दुसरें सवाल, जेजू कितले ओपारेन शिकयल्ल्यो, जेजून कितलीं असर्यां केलीं. परत वो बावडो कळीत ना म्हणली ताजी चाप. आनी तो मनेस्त निमाण एक सवाल विचारता, म्हणजे मगळ बाबा बायबलांत कितले वांजेल आसात.
म्हूण संगीतगी परत नकारात्मक जाप दिवन तो खनवट्ट जाल्ल्या व्यक्तीची अशें जावन आसा. सवालाक जापी मेळनासलें पळोवन हो मनीस ताका म्हणालो, तूं क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट जावन कितेंच उपकारना. कित्याक जेजू विशयान तुका कितेंच कळीत ना म्हणलें अभिप्राय ह्या आमच्या मानेस्ताची. तवळ कन्वर्ट जाल्ल्या मनशान अशी जाप दिली, बो मोगाळ भाव भयणीनो, मोगाळ मनीस सायबा म्हाका माफ कर. म्हाका जेजू विशयांत समार संगती कळी नात, पूण जेजू कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा म्हणालो. तुका एक सत्य गजल सांगोंक आशेता. मनीस म्हणालो, तर सांग म्हाका. 6 म्हयन्या पयलें हांव एक पातकी जिणी जिवन आसलो. सोरो पिवन आसलो. कुटुंबांत सगळें गण बायल भुरग्यां मारतालो सदांनीत. पूण जेजूक म्हजो सडवंदर म्हूण जेन्ना हांवें स्विकार केलो ताजे उपरांत म्हजें जिवीत बदल्लें आनी हांव एक नवो मनीस जाला. तर ह्या घडीता मुखांत बोमगाळ भाव भयणीनो, आयच्या देवस्तुतीन आयच्या शुभ बर्थेच्या पयल्या भागांत आमकां निजायकी आमी आयकल्लें, आमच्या विरोध ना तो आमच्या पक्षाचो हें खंडीत. देखून जेजून ताची मिसांव मुंदरसून व्हरूंक बोमगाळ भाव भयणीनो 2000 वर्सां पयलें 12 धर्मदूतांक वेंचलें. आनी अशें त्या धर्मदूतांनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरून हेरां सिसांक वेंचलें. आनी हेरां सिसांनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन लोकांक वेंचलें. आनी आज पवित्र सभा पापसाहेब बिस्प हेच्या धर्मीक आनी लयक भाव भयणी वरच्या मापांत जेजूची मिसांव करनासात, देवाची सेवा करनासा संवसारभर. हे काली वावरांच ही मात न्हय आसतना पवित्रान म्हणल्यार अर्येतल्या व्यक्तीचें हें काम जावन आसा. बोमगाळ भाव भयणीनो, थोडे फावटी आमची चिंतप आसा, हें म्हजें काम न्ही, हें पद्र्याबाचें, तें मिरण्यामाचें, तें त्या सिस्टराचें, तें गुरकारामाचें. तें आज आमकां विचारचें म्हजें काम कितें गे म्हूण पवित्र सभेन. सबारपटी आमी सवाल करता. सवाल केन्ना करी जाय, म्हज्या मापान हांव कितलें दितां पवित्र सभेक म्हणलें चिंतप आटयल्या बोमगाळ भाव भयणीनो, आमी निजायकी वर्ती जाता आपल्या मिसांवांत. तर आयची दिवस बोमगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पातका संदर्भीत चुकोवन देवाच्या राजांत भितर सरूंक आपूण दिता. अपुरबायचे ते पातकाचे संदर्भ चुकोवन आमकां नाना तरेचे संदर्भ आमकां ह्या चलत्या जिवितांत आमी जियेतना आमकां मेळटात. ते कशे चुकोवन आमी ते सुम्याचें आपोणें पाळचें म्हणलें एक सवाल जावन आसा. आयच्या शुभेर तेजो दुसरो वांटो जावन आसा, ह्या भाग जावन आसा पातकाचे संदर्भ चुकोवन. आनी ते पातकाचे संदर्भ चुकयतना आमी खंय भितर सरतांगे म्हणलें आमकां कळीत जाता. तर मग भाव भयणीनो, आयच्या शुभ बर्थेंत आमी आयकल्लें, हात, पाय, दोळे पातका कारण जाता जाल्यार कातन काडचे आनी कुंकून काडचें आमी आयकलें. आतां म्हजे सवाल तुमकां, हे मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत आमकां हें होमवर्क गे. आज घरा वचून कुंकून काडूंक दोळो, पाय, हात कोणी तयार आसात गे? ना फादर, तो म्हजो दोळो, तो म्हजो पाय, तो म्हजो हात पवित्र न्ही देवान दिल्ली कूड. तर मग भाव भयणीनो, आमच्या चिंतांत खंयच्या माट्यार आमी आचरण हें करता, चिंतून आसता. हाता पांयांनी आनी दोळ्यांनी कसले पाताक आमी करता गी? करता. पयलें ना म्हणलें कातरूंक, कुंकूंक. आतां आमी पाताक करता.
कोणे म्हळें तुमीच म्हळें. तर मगाळ भाव भयणीनो, हात पांयान आनी दोळ्यांनी कसले पुरो पाचक करता म्हूण थोडे बडी आमकां आमच्याच चलत्या जिवितांत आमकां बगप आसा न्ही गे. दाखल्या सांगचें तर हातांत आमी लोन्स दिता न्ही गे. लोन दिता न्ही गे. हात आमी आमचो मुखार येता, कित्याक आमचें काम जायचें आनी आमी दिवयेत न्ही गे. वगोत्तात पाद्राप कितें म्हणटा गे नॅक्स्ट पटकिरो आरोप बरें येत न्ही गे. पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट पटी बरोवन दिवचें. मान नश्ट करचें बरोवन येत न्ही गे. हेरांक मारी येत न्ही गे. आतांत 2 दिल्यात आत म्हाका काल्याक मारूं. चोरी येत न्ही गे. देवाचो उपादेश आमकां गुत्ता न्ही गे. कितें सांगता? चोरी नाका, आतां मेळ्ळ्याक सोडनाका. हेरांच्यो वस्तू नाश करच्यांत आत प्रयोग करता न्ही गे आमी. अनैतीक आच मेळयता, अपहरण करता. दान दिनासतना येत पयशांत इल्लें कंजूसपण आमी दाखयत न्ही गे. मुखार वचना. मारामारी करतना आमी हात उबारता न्ही गे. देस्पोट करतल्यांगे सांगत दिवेत न्ही गे. बरें करूंक आसतना फळ घेवेत की म्हणलें. तर मुखार भाव भयणीनो, आतां थोडे दाखले तुमच्या मुखार हात दवरले. म्हजो हात कितें करता गे म्हूण, या आमचो हात कितें करता गे म्हूण. तर मुखार भाव भयणीनो, आतां आमी दोळ्याक या. दोळ्यांनी हेरांच्यो चुकी मात्र पळयत न्ही गे. तुमी आतां एक 500 जाणां हांगा ह्या पवित्र मिसेच्या बलिदानाक हजर आसा. 1000 दोळे पळयतात न्ही गे. आनी ते दोळ्यान आमी पळोवन त्यो चुकी मात बरें आमकां दिसना. चुकी मात आमी पारखुच्यो. असलीं पिंतुरां पळोवंक आमी दोळे उपारता. बरें तें पळयनासतना येत जाल्यार आमकां ती वटणी वट्टा आनी ती चलची दिसता. दुर्बळ्या वळवणचें आसतना पळोवन पळयनातल्या बेचें न्ही गे. दुबळ्यांक आमी पळयतना पळोवन पळयनातल्या बरेचें. म्हाका कितें जाय. आज आमी एक सवाल विचारूंक जाय बोमगाळ भाव भयणीनो. पदकां करचें कोणें? हांव करना फादर, शेजारची. ती शेजारची करतना म्हाका करचें पडटा फादर. त्या देखून आमी पदां करचें. आमचे विश्वे पदां करतात की करतात न्ही गे. आमचे विश्वे पदां करतात की आमी करचें. हांगा विश्वेत दिसना, आवाज येत ना. आमी विश्वांनी कोणें पदां करचें? आमी. कित्याक आमकां लज बगता आमी म्हूण सांगू. ताणी म्हण जाल्यार व्हडल्यान बोमारतात आमी न्ही गे. त्या देखून पाताक वा बरेपण आमच्या मोती भितर निर्धार घेवन एक जावन आसा न्ही गे. संत कुशेन आमी खोटी करणी केल्ल्या वेळार वा बरें करूंक आसलें तें सांडिल्ल्या वेळार आमी पाताक करचें न्ही गे. देखून जेजू ताच्या पाटलावदारांक कठीण उतरांनी सत्राय सांगता आयच्या शुभ बर्तेंत बोमगाळ भाव भयणीनो. हाता विशांत, पांया विशांत, दोळ्या विशांत पातकाकारान जातात जाल्यार खातन उडय. आपल्या एका दोळ्यान सर्गीच्या राजाक त्रीग. आपल्या एका हातांत तूं सर्गीच्या राजाक ये. आपल्या एका पांयान तूं सर्गीच्या राज ये. तर म्हज्या मगाळ भाव भयणीनो, हाजो अर्थ गुंडायचो आज आमी समजल्यानी जाय की आमी पदकां रायत जाल्यार पदकाचे संदर्भ चुकोवन देवाच्या राजा भितर सरता जाल्यार मोगाळ भाव भयणीनो जाय की आमी क्रिस्तांव आनी क्रिस्ताची जावन आसता. तर आज ही देवस्तुती आमकां सर्वांक उलो दिता, हापूण दिता. देव जोडच्या खातीर आमी त्याग करूंक जाय आसता. आमी कितलो त्याग करता तितलें आमकां सलवण मेळटा, सडवण मेळटा. हांगासर आमकां उडा सडटा
सान फ्रांसीस सावेराक आशिशीन म्हणली उच्चारां तो म्हणालो सगळो संसार जिखून आपलो आत्मा वगडयल्या कितें फायदो घे म्हणालो कोण सान फ्रांसीस सावेरा आसीस कोणाक सांगिल्लें सान फ्रांसिसा सांगिल्लें कितें सांगिल्लें सगळो संसार सोडून जिखून आपलो आत्मा वगडयल्या कितें फायदो घे म्हणालो त्या वेळार ताजो ट्यूबलायट पेटलो आज आमचो पेट्टा जाल्यार आमी मनशां जाय मात थोडे आमी पाताका धरता तर मगाळ भाव भयणीनो तशें मोगाचीं मनशां आमचे इश्ट एर कोणीय जर देवातावन पयस वतात आमकां पातका कारण जातात तांचे तावन पयस रावंक जाय म्हणटा आमचो सुमी देवाक सोडूंक प्रयत्न करूंक जाय आमी सरिकलीं आनी त्या बाबतींत देवाक अर्गां पाठोवंक ह्या मिसाच्या बलिदान आमी हांगासर आसां आनी सान पावलाची उतरां भोव मोगाळ भाव भयणीनो कोण आमकां देवाच्या मोगातां वेगळोच करूंक शकता रोमानकारां बरयल्ल्या 8 अध्यायान 35 वळीत आमकां मेळटा वाचूंक आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाच्या उतरां वयर आमी नियाळ करता आसतना म्हजें जिवीत कशें आसा म्हणलें हे वचपी सवाल आमी आमकां विचारचें अंतस्करच्या गुंडायतान भोव बरें जावन आसा आतां आमच्या अंतस्करणांतल्यान आमी एक गड बरी नियाळ करता जाल्यार भोव मोगाळ भाव भयणीनो आयची 3 सवालां हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशयतां पयलें जावन आसा पेल्यान बरें करतना हांव तांकां विरोध लावलांगी वा प्रोत्साव दिलांगी पयलें सवाल दुसरें पातकाचे संदर्भ चुकोवंक हांव प्रयत्न करतांगी वा पातक आदरल्यांक म्हाका हांवें चूक आदरली म्हूण बगतागी आनी क्रमेण हांणी ती ग्रेस्तकाय हांवें आपणयल्यागी वा म्हाका दिल्ली ग्रेस्तकाय गरजेवंतांक हांवें वांटल्यागी धर्मकाळ भाव भयणीनो ह्या 3 सवालां आमची सूत्र आमच्या जिणेन आमी पडल्यार निजायकी आमी सर्गीच्या राजाक सर्गीचे नागरीक जावंक निजायकी कसलेंच डावट ना तर ह्या भोवपबीत मिसाच्या बलिदान आमी आयिल्ल्या सर ल्हान तशें व्हडा येवक्रिस्ताच्या चमूक जन जेजूक आमी भेटोवंक आयल्या जेजूक आमी मेळोवंक आयल्या जेजूक आमच्या थोड्याच वेळांनी येवक्रिस्ता मुखार आमी स्विकार करूंक येता आसतना आमी पातकार रायज जावंक आमी आसा संतोशान आमी आयल्या ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक सुमयेच्या जेवणांत आमी थोड्याच वेळान भाग घेत आसतना अय्यक लोक ग्रेस्त जावं दुबळो जावं शिकपी जावं अशिकपी जावं वंस जावं कीळ जावं ल्हान जावं व्हड जावं कसलोच भेदभाव नासतना सांगता बसता हांव इगर्जीन सांगता मागता आनी सांगता क्रिस्त प्रसाद सेवता सुम्याची कूड आमी सेवता आज एस येवक्रिस्ताची केवळ संभ्रमचो येवक्रिस्त भोव मोगाळ भाव म्हणनो सर्गी संभ्रमाक एक वांटो जावन आसा आनी तो पुनर आमी आचरण करता आसतना सुम्याचो आमी उडास करता देखून आमच्या वावराक गरज असली बळ गरज असली कृपा गरज असली सकत गरज असली आदार आनी घटाय येवक्रिस्तान जोडटा आनी ह्या बाबतींत भोव मोगाळ भाव भयणीनो हर एक दीस येवक्रिस्तान पात घेता आसतना सुम्यातय सुम्याक मेळोवंक सुम्याक सेवूंक सुम्या सांगलें आयकूंक आनी बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक आमच्या सेसंबारा देव आमकां आस उलयता आनी त्या देखून भोव मोगाळ भाव भयणीनो पातकाचे संदर्भ चुकोवंक आनी देवाच्या रानांत भितर सरया म्हणलो आ संदेश आज आमकां दिता आसतना आयची देवस्तुती आमी आमचे स्विकार करन आमी सर आपयल्ली चिजून आज हांगासर आसा ताजे आपणे पळोव दिवन ह्या भोवपबीत मिसाच्या बलिदाना पात घेत आसतना आमच्या बिसावांगाचेर आमी मागया आनी सुम्याची सर करपा ताजी मजत आमच्या थंय आमच्या भुरग्या बाळा थंय आमच्या कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमच्या पिरगजीन आनी देशीन आसून म्हूण मागया आमेन उबी आमी रावया सांगत आमी म्हणया एका देवा सत म्हणटा सर पुर्वेदा बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातां सल्मला देवातां दिव उजवाडातां उजवाड
कर देवतां उपसलो करो देव तो देवतां चलमला ताका रुचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताजे वरवीं वस्तू केल्या आमा मनशा पासत आनी आमच्या सडवणे पासत सर्गांत ठाव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या आमकां मरयेचे उदेरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाचे काळ ताका कुर्सार मारलो ताणी कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान परतून येतलो आनी ताज्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता तांव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासर करून नमस्कार आनी महिमा प्रवाद्यान उलयलो एकाच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापल्या दिवसभेक सत म्हणटा पातकांच्या पक्षांगती एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवंतपणा आनी सस्नाच्या जिवितां विस्वासान रावता आमेन मोगाच्यानो आमी पातकाचे संदर्भ चुकून आत्मीक कुर्डेपण फाट करूंक जाय असची कृपा आशिर्वाद बापा लागीं मागया तुमची जबाबदारी आसा बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक पवित्र सभेच्या समेस्त मुखेल्यांनी तुज्या पुता जेजुतावन खरें जिवीत मेळटा म्हणलें समजून पातकाचे संदर्भ सुकोवन जिवितांत भितर सरूंक आनी लोकांक प्रेरण दिवंक तुजे कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकारा पडची बरीं कामां हातीन धर सोर लोकांक शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक कुमो करीशें तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध कारणां पासत मनस्ताप दवरून जियोवच्या व्यक्तींनी एकामेका बोगसून माया मोगाच्या जिविता मारिपात तुज्या उजवाडान चलोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक भुरगीं तशेंच युवा जाणांनी भावार्थाच्या संगतींनी उर्बेगोवन जावंक आनी वायट संगतीक लाभदान नासतना पातकाचे संदर्भ सुकोवंक तांचे मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक उतर प्राय तशेंच पिढे वरवीं कश्टांच्या समेस्तांक तुजे कृपेन बर तांचे कश्ट धैर्यान सोसूंक आदार तशेंच तुजा परजळीत उजवाडान तांचे जिणयेन समाधान आनी सवकासाय दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी दिसपडते जिणयेन तुज्या पुताक भेटोवन जिवितांत भितर सरूंक आनी आत्मीक कुर्डेपणाक फाट करूंक आमची मोत उजवाडाय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दयाळा बापा तुजी उजीर दवरली ही प्रार्थना आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची मागणी तूं मानून घे आमी एकल्यांनी सदांच पातकाचे संदर्भ चुकून जिवितांत भितर सरूंक आमकां तुज्या कृपेन बरो क्रिस्त आमच्या समिया मारी 5 आमेन जीवन मुझे सोमिया और देने माका संसारिया पोयना जाऊंगे करे बलिदा जीवन मुझे सोमिया और देने माका संसारिया पोयना जाऊंगे करे बलिदा
जामून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या सेवेच्या आदावा सर्वेस्पर मानक घेव. कणवळ्या देवा, आमी तुका वमतां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या देण्याची निरंतरी वावटी जर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतले उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्म दिलो आमकां ताणें. जल्म नवो, जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडिली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनाचवणपणां शिकलें आमा सोमेस्ता जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमे सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे. सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सत्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन असते ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोणी करच्या एका सपर जातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणे मी मागणी करता तुका बेटोवच्या केमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संचाक तूं पवित्र कर. ताजेच आज्ञा पाळून आमी तुका हो संस्कार समरमता. तो परत जाल्ल्या त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयाच आनी खयाच. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परीन जेवण जातस तांणी कास घेतली. नव्या दिन वाचलें. आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त
घेयात आनी अंतलें पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें रगत पत्कांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेत मनशा पासत थंय वचलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गूण आमी परगट्या जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने केलो. बापा, आमच्या सगळे पासून तुज्या पुतान सुसुल्ल्या कश्टा मरणाचो, ताज्या अनंतबरीतपणा जिवंतपणाचो आनी सर्ग्या चडणीचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हण तुजी वाट पळोवन आसा. देखून उपकारी काळसांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात सोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां तेज्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवय एक कूड एक आत्म जावं निर्मी. तुका भेटयलें सश्णीक दान जो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माई भोवभगेवंत आमकार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी समेत भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडल्याच्या दायसान आमकां वांटो मेळो ताजे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो म्हणून मागता. तुवें साकरा फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मणियरां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतिल्ल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावटान आनी प्रितीमगान थीर कर. तुजी उजी तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक तुज्या इश्टगत ह्या संवसारांत चडल्या समेस्तां माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूं सश्णां दादोशी जातलो म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं ताज्यो सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्रत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भाव भयणीन आमच्या सोडून राज्ञा मनान दवरून ताणें शिकलें प्रार्थना तिरकेन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थंडेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदराचें जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अतिरिक्तीला आमकां तुजी उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाचय. सुमयाचें जो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती एकवटान सांबाळ तूं चियेता राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका लायकी मेळटली. जेजू तूं ये काळसा तूं ये विडार करून तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये तूं जावन आसाय बुजवार काळोख पळसाव आमचो मोठा काळोख तीव्र आमचिला आमचो उजवाड पांगय जिवीत लावय सर्गी निवासाक पावय. जेजू तूं ये काळसा तूं ये बिडार करून तूं ये तुजे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं ये तूं बेगीन ये लागीं ये तूं बेगीन ये तूं जावन आसाय गवळी शेळयांक मोगान पोसो पासवो सरो दिवो अग्नी फुकतां भोंवसो सर्गी काणक दैवीक ज्ञान कर सौम्या जीवन पावन. जेजू तूं ये काळसा तूं ये प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडेच्या सर्व इच्छा वो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादी वकात जावं. जसं ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमचो वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवान आमकां वांटो मेळो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्पवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या दिन वाचूया तो बरो. सौम्या दिन वाचूया तो बरो. सौम्या दिन वाचूया तो बरो. मोगा बरे
परिमितासो करो निर्वासूया सौम्या सर्वै काळी वाकणगा व्याताका संस्था काळे ताडे सरदारी प्रीतम रस्तले ताका सामरी वासना काळे सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो मोग परिमितासो करो मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दीव आमकां भगवंते रोजरी माये आम्हा बसोन विनंती कर भगवंत कृपाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. मोगाचनो रोजार मायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पूर्ण शेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पूर्ण शेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पूर्ण शेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. थंडी जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.